हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಕಿ हरे कृष्ण मंत्र तुम्ही हरे रामापासून कशाला म्हणायची? कित्याक की म्हळ्यारी शास्त्रांतू हरे रामापासून मंत्राची सुरवात आसा आणि तुम्ही हरे कृष्णातून सुरू करताचे. हाका कारण कसले म्हणून मस्त लोकांना प्रश्न आसा. हाचे कारण कसले की म्हळ्यारी चैतन्य महाप्रभूला आविर्भावा पहिले कलकत्तांत नवद्वीपांत 5050 वर्ष मागशी जे ब्राह्मण लोक आशिल्ले ते कोणाकची शास्त्रांतलो मंत्र म्हणचे दिनाशिल्ले. दुसरे वर्गांक कोणाक म्हळ्यार दुसरे वर्गांक क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे वर्गा लोकांक मंत्र म्हणचे ना. शास्त्रांतले मंत्र केवल ब्राह्मण लोक मात्र म्हणच्या शकताची. तुमकां ती योग्यता ना, तुम्ही ते म्हणच्या ना म्हणून तांकां म्हणच्या दिनाशिल्ले. आता पळयल्यार कलिसंतरण उपनिषदांत सांगिलास की इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम नार्थोपरतर उपायो सर्व वेदेषु दर्शती. सर्व वेदांतू सांगिलास की हे हरे कृष्ण मंत्रा सोडल्यार दुसरे कसले उपाय ना तुमकां हे कलियुगांतल्या कल्मशांतल्यान भायर येवच्याक. तरी हे बाकी वर्गांच्यांक मंत्र म्हणच्या दिना जाल्यार तांकां हे कल्मशांतल्यान भायर येवचें कशी? चैतन्य महाप्रभून आयिल्ले नंतर चैतन्य महाप्रभून हे सर्वांक हे मंत्र दिले. पण तांणी कशें दिले? तांणी येवच्याक आविर्भाव येवच्याक मस्त कारण आसाचे. तातूंतलें एक कारण म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन करचें. सर्व लोकांक हरिनामाचे प्रचार करचे तांगेलो एक उद्देश आशिल्लो. एक उद्देश आशिल्लो तो. तांणी विचार केलो की ब्राह्मण लोक अशें म्हणटाचे म्हणले नंतर हे मंत्र हांव हांकां फिरून दिता. पहिले हरे कृष्ण नंतर हरे राम. तांकां सांगता तुमी हरे कृष्णातून सुरू करायचे. हे एक कारण जालें. दुसरें कारण कशें की म्हळ्यार आनी हाका आमी वाल्मिकी लिहान तुमी पळयताचे. वाल्मिकी ते रत्नाकर आसतना मस्त ताणें पाप कर्म केल्ली आसा उरता. नारद मुनी तांकां येवन सांगताचे तुमी मस्त पाप केल्ले आसा, आतां हे सर्व सोडून राम नाम जप कर म्हणून नारद मुनी रत्नाकराक सांगतात. पण रत्नाकर सांगता हांव इतलें व्हडू पाप केलें, हांव देवालें नांव कशें घेवचें राम राम, म्हाका साध्य ना. तरी मरा मरा म्हणून मस्त लोकां मारल्या तुवें मेले नंतर मरा तुगेल्या तोंडांत येता आसा ते मरा म्हणून ते मरा म्हणत ते राम नाम जाता आनी तो रत्नाकरांतल्यान वाल्मिकी मुनी जाता आनी ते रामायण बरयताचे. देवाले नांवान तुका ते शक्त आसा पळया म्हणून तुमी राम म्हणा आनी मरा म्हणा ते कंटिन्यू तुमी म्हणटा गेल्यार ते भगवंताला नांवांच जाता. अशीच हरे कृष्णतुल्यान सुरू केले आनी हरे रामतुल्यान सुरू केले कीची ते पूर्ण मंत्र कंटिन्यू जो आमी म्हणटा उरताची तेन्ना ते संपूर्ण नांवां मंत्र जाता. आयकुच्याक मेळटा आमकां. हांगा दुसरें कारण कसलें की म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार अत्याकर्शक आनी राम म्हळ्यार आनंद, अति आनंद. केन्ना आमकां आनंदाची प्राप्ती जावका जाल्यार आमकां आकर्शण उरता त्या वस्तूवर. केन्ना जे पर्यंत आमकां ते आकर्शण ना त्या वस्तू वयरी आमकां ते आनंद मेळना. म्हणून आनंदाचे आमी राम नाम पयलीं घेतल्यार आमकां ते आनंदाचे अनुभूत येवंक जाल्यार ते आकर्शण ना जाल्यार ते वस्तू वरी ते नांवा वरी ते आनंद घेवचे कश्ट जाता. ताजे खातीर चैतन्य महाप्रभू पयलीं कृष्णाल नांव घेया तुमी. कृष्ण म्हळ्यार अत्याकर्शक. कृष्णाल नांव घेवन रामाल नांव घेतात तुमकां आकर्शण वाडून ते नाम रूच वाडून नंतर तुमकां आनंदाची अनुभूती जाता.
तेवे सांगितलं आसा. आणि हे नांवाचे अर्थ कसले? हरिनामाचे ॲक्च्युली मिनिंग कसले? हातूंत 3 अक्षर शब्द आसात. हरे, कृष्ण आणि राम. हरे म्हळ्यार कसलें? हरे म्हळ्यार भगवंताली अंतरंगा शक्ती श्रीमती राधाराणी. आणि कृष्ण म्हळ्यार अत्याकर्षक भगवंत. आणि राम म्हळ्यार अति आनंदमय भगवंत. आम्ही हरे कृष्ण मंत्र जे जप करताची तेन्ना आम्ही भगवंताला प्रार्थना करताची की हे हरे भगवंताली अंतरंगा शक्ती श्रीमती राधाराणी, हे कृष्ण आमकां तुमगेली सेवेन तूं एंगेज कर म्हणून तांगेली आमी प्रार्थना करताची. केन्ना आमी भगवंताला प्रार्थना करताची की भगवंत संतुश्ट जावन आमगेली जिब्बी रेवन नांदच्या लागता. कसं लागता म्हळ्यार भगवंत सांगता तुमी म्हगेले अंश, ममय अंश जीवलोके जीवभूत सनातन म्हणून सांगितलं आसा भगवद्गीतेंत. भगवंताला आमी ಒಟ್ಟು अंशाले एक कर्तव्य म्हळ्यार भगवंताले नामस्मरण करचे, भगवंताला सेवे करचे, तागेले कर्तव्य. जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास. आणि तेन्ना केन्ना आमी आमगेले ते स्वरूप समजून आमी ते सेवे करच्याक आमी देवाला मागताची तेन्ना देवाक संतुश्ट जावन देव आमगेले जिब्बीर नांदच्याक लागता. जिब्बीर नांदचे म्हळ्यार कसले अर्थ ताजो? कसले म्हळ्यार भगवंताले नांवाक आनी भगवंताक कलियुगांतू कसले फरक ना. कलिकाले नामरूपे कृष्ण अवतार. भगवंत कलियुगांतू नामरूपान आयिल्लो आसा. आनी केन्ना आमी भगवंताला नांव जिब्बीर घेताची तेन्ना ते नांव नांदता. ते नांव नांदता म्हळ्यार स्वयं भगवंत आमगे जिब्बीर नांदता आसा म्हणून. ताजे खातीर केन्ना आमी भगवंताले नामस्मरण करताची तेन्ना एटेंटीव आसला पाहिजे. श्रद्धापूर्वक नांव घेवका आनी नांव घेतना आमी कॉन्सन्ट्रेट आसला उरता ताजे वयर. कसं म्हळ्यार स्वयं देव आमगे जिब्बीर येता म्हळ्यार आमकां कितले ताजे वयर श्रद्धा उरका म्हणून हातूं सांगिल्लें आसा. ताजे खातीर गोस्वामी लोक सांगताचे स्वयं भगवंतू तुमगेले तोंडार येवन जिब्बीर येवन नांदच्या लागता. आनी ताजेन तुमी श्रद्धेन घेतल्यार ताजे अनुभव तुमी करच्या शकताची म्हणून गोस्वामी लोक सांगताचे. आनी आमी बी ताजे अनुभव करच्या शकताची केन्ना आमी श्रद्धेन अपराध युक्त जावन अपराध रहित जावन खंयचेच वैष्णव अपराध करनाशिना अपराध रहित जावन आमी केन्ना हरिनाम घेताची तेन्ना आमी एक्चुली ताचे आनंदाचे अनुभव करच्या शकताचे. हरे कृष्ण.